स्तोत्रां 129 इस्रायलाच्या दुस्मानांची गोष्ट. म्हजे तोन्ने पिरायेर थावन दुस्मान एकदम म्हज्या आंगार पडले अशें इस्रायलान म्हणचें. म्हजे तोन्ने पिरायेर थावन दुस्मान एकदम म्हज्या आंगार पडले, पूण तांणी म्हजेर जैत व्हरूंक ना. कस्तल्यांनी म्हजे पाटीर नांगर ओडलो, लांब वरे तांणी मारले, पूण आतां नितिवोंत सर्वेस्परान नश्ट्यांचें झूम मोडून उडयलें. ते सगळे सियोनाचो कांटालो धरतात ते लोजेक सांपळून आनी पळून वचून लुवोंक मेळचे आदीं बावून वेता तसल्या पाटसावयल्या तोंडा सारके ते जावं. लुंप्यांक तें मुठभर पर्यान मेळ्ळो ना आनी पेंड्यो बांदतल्यांचे उंटयेंत कांयच पडना. आनी वाटेवेल्यान वेतल्यांकूय अशें म्हणूंक तोंड येना, सर्वेस्परान तुमचेर आशिर्वाद घाला. सर्वेस्पराच्या नांवान आमी तुमकां बरें मागता. देवाचें उतर हें.